देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. भाग्यवंत इरेनियोस म्हणटा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव्ह. पुरायेन आनी संपूर्णपणी जिवीत जियेतलो एक मनीस देवाची मोहिमा आपल्या संपूर्ण जिविता वरवीं असलो मनीस देवाची वाखाणणी कोत्ता. आपल्या जिवितांतल्यान देवाची मोहिमा गायता. जेजू म्हणटालो, हांव आयलां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. ही जिविताची भरती देवा थावनूच येवंक शकता. पिडेस मनशांच्या जिवितांत कितें तरी उणें आसता. ताका दुसऱ्याचेर पातयेवचें पडटा. समाजूय ताका तिकोन कोत्ता, उणे नोदरेन पळयता. बेगीनच बरो जावंक तो आवडेता. ही सोंबीक गरज जाणा जावन जेजू पिडेवंतांक पेकोवणी दिवंक आवडेता. सबार पावटी पेकोवणी मागी नासतना पर्यंत तांकां बरें कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आर जाल्ल्या मनशाक जेजू भेटता, ताका बरो करूंक सोदता. पूण तो दीस सोणवार आसलो देखून आनी फारिसेवांचे धर्मशास्त्रांचें मन जाणा आसतनाय तांकां विचारता, सोनवारा दिसा बरें करूंक येता वो वायट, जीव वाटावंक येत वो काडूंक येत? मन काळीज वळखतलो जेजू त्या आरकाराक बरो कोत्ता. जिवीत संपूर्ण करूंक आयिल्लो जेजू सोनवाराची परंपरा मोडून आकारच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटा. तांचें उणेपण सोंपयता. खुशाल जिविताचे भरतेन ताका भरता. सगलीं अजाप जातात. जेजूक वाखाणटात. सोनवाराची परंपरा पाळटले फारिसे आनी धर्मशास्त्री मात बरें केल्ल्या जेजूक तिडटात, रागान बसतात. मोग दाखोवंक, बरें करूंक, गरजेवंतांक पावूंक, दुसऱ्यांक संपूर्ण करूंक, तांचें जिवीत सुदरावंक आनी तांचे भार ल्हवू करूंक विशेष वेळ काळ आसोनात. सगल्यांनी सदांच आनी सगल्या वेळार बरें करची गरज म्हूण जेजू सोबे माजार परगट्टा. बरें करप, दुसऱ्यांक पावप, समाज सुदारप दर मनशांचें काम आनी जबाबदारी जाल्यार जेजूच्या पाटलावदारांक हें एक तांचें धर्म कार्य, तांचें कर्तव्य वो तांचें मिसांव. वेळ आनी काळ पळय नासतना सगल्या अडचण्यांक फुडो करून तो एक मेळटा तितले पावटी बरें करीत वचुया. बऱ्या सामार्यकाराचे वपारीन जेजू शिकयता ते भाशेन कायदे रिती चाली, देव भक्ती आनी मागणे पर्यंत दुसऱ्यांक बरें करच्या रस्त्यार एक अडचण जावची न्हय. जेजूची वागणूक चाल आपणावया. उदार आनी मायाळ काळजाचे आमकां कर म्हूण मागुया. मोगाळ बापा, दुखेस्त आनी भार सोंसतल्या थंय तूं सदांच दयाळ जालोय. भुकेल्ले तानेल्ले पोरचेक पळयोवन चुरचुऱ्यांनी म्हजें काळीज फडफडटा म्हूण शिसांक तुवें सांगलें. ह्या आमच्या समाधान तुवेंच बरें करचें कार्य तुवें आमच्या हातांत घातलाय. आमकांय उदार मनाची आनी दयाळ काळजाची कर. गरजेवंतांचे चुरचुरे करचे म्हूण आमच्यांत रोज तुमच्या सारक्या मोगाचे आंखट्या आमचें काळीज लासूं. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, चाल राव.